नमस्कार. द डिबेटच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां येवकार आनी आयचो आमचो विशय आसा माध्यमाचो परत एक फावट एमओआयचो इशू. काल गेट वेल सून ग्रुपान काडला आनी खंय तरी मनोहर पर्रीकार आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ह्या दोगांचेरूय फूक काडला आनी तांच्या एकूण इंटेन्शना विशीं प्रश्न उपस्थित केला. आज आमचे बरोबर हांगा 3 मानेस्त आसात, पण ते 3 मानेस्तांची वळख करून दिवचे पयलीं एक गजाल मुद्दाम सांगता की आमी भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ह्या दोगांयच्याय सगळ्यात लिडरांक आनी तथाकथीत लिडरांक सगळ्यांक फोन केले काल सावन ह्या विशयाचेर चर्चेक येवपाक. दोनी ऑर्गनायजेशनांचे कोणूच हांगा येवपाक सकाळीं 10 साडे 10 मेरेन पर्यंत तयार जाले नात. आनी आमचे बरोबर 3 मानेस्त जे आसात ते अशे आहात ज्या विशयाचेर पुरायपणान आपली मतां मांडपाक शकतात. पयलींच सांगता हे दोनूय घटक जे आशिल्ले त्या घटकांतलो एकटोय हांगा येवपाक आज सोदनाशिल्लो, कित्याक ते घडये ह्या चर्चेक आमकां कळटले. पयली आसात आमचे बरोबर गेट वेल सुनाचे अमेय कामत. वेलकम. दुसरे आसात गोवा दूताचे मुख्य प्रतिनिधी किशोर नायक गांवकार आनी तिसरे आसात कोंकणी अकादमीचे आदले अध्यक्ष आनी एका काळाक भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा बरोबर वावरिल्ले एन शिवदास. आमी तुजे कडच्यान सुरवात करया. अकस्मात अशी पिकार कित्याक जालो तुमी? आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार सुरवात जाली तेन्ना हे दिगंबर कामत गेट वेल सून आशिल्ले. आतां ताची मनोहर पर्रीकार गेट वेल सून जातले काय तुमी भितात मनोहर पर्रीकार गेट वेल सून करपाक आनी तुमी गेट वेल सूनाचेरूच रावतले? ना ना ना, दिगंबर कामत गेट वेल सून सुरवात जाल्ली खरें. मनोहर पर्रीकार गेट वेल सून एका करपाचो विचारय आशिल्लो. फेसबुकाचेर ग्रुपाचें एकदां नांव हें केलें, फेसबुक चेंज करपाक दिना म्हणून आमी थंय ते दिगंबर कामतीचेर फेसबुकांत अटकल्या. दुसरें दिगंबर कामत जालो, मनोहर पर्रीकार जालो, फाल्यां आनी कोणी उबो जातलो मागीर ताजे अगेन्स्ट पळोवपाक नांव बदलचे परस गेट वेल सून म्हणटकच कोणूय जर दुयेंत पडलो जाल्यार ताका गेट वेल सून म्हणपाक आमी आसात. कित्याक पिकार जाले आतां? पिकासांव पयलींच्यान आशिल्ले, आतां पिकार जावंक ना. कारण जेन्ना मनोहर पर्रीकारान ताची पॉलिसी डिक्लेअर केली, आय थिंक 4 जुनाक तांणी डिक्लेअर केली. 24 तासां भितर 5 जुनाक पयलो स्टेटमेंट आयलो तो आमचो आयलो. प्रेस रिलीज आमची 5 जुनाक गेली आनी आमी तेन्ना विरोध केल्लो. ताजे नंतर आमी काम सुरू दवरलें कारण आमकां इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करपाक जाय, ऑथेंटीक इन्फॉर्मेशन जाय आशिल्लें. म्हणटकच RTIचें सत्र आमी सुरू केलें. जुनांत आमची पयली RTI गेली, पूण सरकार कितें करतालें 30 दिसांचो तांकां वर्किंग डेजचो टायम आसा. बरोबर. 30व्या वर्किंग दिसाक रिप्लाय करप म्हणजे एक रिप्लाय येवपाक 1.5 म्हयनो वता. अशी 3-4 RTI आमी घालतसर आमचे 6-8 म्हयने RTIतूच गेले. म्हणून बेजिकली फाटले 6 म्हयने आमी ग्राउंड वर्क करताले, प्रिपरेशन करताले. व्हॉट इज द फिलिंग टुडे? यू आर फिलिंग बिट्रेड? येस, वी आर फिलिंग बिट्रेड. वी आर फिलिंग बिट्रेड. हय, बिट्रेड फक्त सरकारा कडल्यान न्ही किंवा BJP कडल्यान न्ही, इवन भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा कडल्यान सुद्दां वी आर बिट्रेड. आमच्या आंदोलनात BJPचे जे आयचे लिडर आसात मनोहर पर्रीकार धरून आमचे बरोबर रस्त्यार आशिल्ले. आमचे बरोबर काळी टी-शर्टां घालून इंग्लीश वाय मायभासा म्हणून घोशणा दिल्यो, आमकां आश्वासनां दिलीं आनी आतां सत्तेर येतकर चित्र बदललें. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान तेन्ना दिगंबर कामत सरकारा विरुद्ध लढो लढयलो. कोंकणी म्हणटात की सत्तेर येतकीर तांची भूमिका बदलपाक लागली. शिवदास बाब, म्हाका सांगात की तुमी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा बरोबर काम केला. एजिटेशन सुरू जालें तेन्ना तुमी कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आशिल्ले. मागीर तुमी काँग्रेस पक्षय सोडलो आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचय सोडलो. कित्याक ही आज अशी इतलो भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आनी भारतीय जनता पार्टी ह्या विशया भितर इतली लाचार कित्याक दिसता? पयली गजाल म्हळ्यार म्हाका थोडोसो फाटीं वचूं जाय. आमी खरें म्हळ्यार भाषा सुरक्षा मंच जो शशिकला काकोडकरान जो स्थापन केल्लो ताजे बरोबर आमी नाशिल्ले. आमी आतिशान मेळ्ळे कांय आमचे मालगडे, अरविंद भाटीकार, नागेश करमले सगळे, की जेन्ना अशें जाता म्हणून कळ्ळें तेन्ना आमी कोंकणीचे म्हणजे जे कोंकणीत म्हणटाले अशे लोक ते आमी आतिश हातून मेळ्ळे. मागीर कळ्ळें की आनीक पणजेन शशिकला काकोडकर वेगळे हे घेवन हें करता. म्हणटकीर थंय एक मदीं विचार आमचे मदीं कोणे तरी हाडलो की तुमी शक्ती जी आसा कोंकणी मराठी ह्यो दोनी भाशे खातीर शक्ती वेगळ्यो वेगळ्यो करून इंग्लिशी विरुद्ध झगडचे परस दोगांयनी एकठांय कित्याक झगडचे न्हय? वास्तवीक म्हजो बी व्यक्तिशय आशिल्लो की आमी कोंकणी खातीरूच आज मेरेन झगडल्या आनी मराठी राजभाशेक विरोध केला. आयज सुद्दां खूब जाण विचारता आमकां, इवन ते फोर्सवाले सुद्दां विचारता की तुमी कोंकणी खातीरूच झगडपी मराठी आतां कशें म्हणटा काय म्हणून खंयच्या तोंडान बी. आनी आमचें खरें म्हळ्यार तें हें आतां थंय चुकलें. आमी कोंकणी खातीरूच आमी झगडपाची अशी आमची भुमिका आशिल्ली. पूण जेन्ना हो विचार आयलो तेन्ना आमी तांचेर भरवसो दवरलो. शशिकला काकोडकर जे आदली मुख्यमंत्री आनी भाषा प्रेमी आनी जी शिक्षण मंत्री जावन तिणें तें धोरण जें आसा तें तिणें राबयल्लें.
मातृभाशेंतल्यान म्हणून आमी तिचेर विश्वास दवरलो की ही बायल हें आसा आनी हिचे सकयल आमी जॉयन जावचें अशें म्हजे पुरते तरी हांव त्या भावनेन जॉयन जालो. कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष सरकारी संस्थेचो अध्यक्ष आसतनाय बी म्हाका पटन जालें की ह्या सरकाराचे बरोबर रावप. इतलेंच न्ही, मुखार हांव इवन पार्टी सुद्दां सोडले हांवें आनी म्हजी भुमिका हांवें दिल्लीक सुद्दां काँग्रेसच्या मिटिंगेन वचून थंय तांच्या हातीर स्पश्टपणान आज इतले लाचार कित्याक जाले अशें दिसता दोनूय संस्था? ताणें तांकां पयलीं मुख्यमंत्र्यान आमकां पयलीं चिकनां केली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर म्हजो खूब विश्वास आशिल्लो. म्हणजे एक ताचे तो येवचो आनी बरें राज्य घडचें अशे विशय म्हणून खुबशी आमची कल्पना आशिल्ल्यो. पूण गेल्ले 5-7 म्हयन्याचो जर सगळो अनुभव जर पळयत जाल्यार मनोहर पर्रीकारान आमच्या सारकेल्यांचो खूब अपेक्षा भंग केल्लो आसा खुबशे बाबतींत. म्हणजे कितलेशे अशा ताका जे यू टर्न आनी कितें पळय म्हणटा म्हणजे एक जबाबदार राज्याचो जबाबदार मुख्यमंत्री असो इतलो सत्तेर आयलो की भूमिका आणि समीकरणां दोनूय गजाली बदलतात. दोन बदल समीकरण बदलता की ताका फकत इतलें की आपणें उलयल्लीं उतरां तो धेरकेल कशी घेवन गेलो म्हणजे कांयच न्ही कशें इतली सहजपणान सगळे कडेन म्हणजे चिकनां कशी दिसपाक लागली ताजी उतरां. आनी मनोहर पर्रीकारा सारकेल्या व्यक्तिमत्वाक जो हायली क्वॉलिफायड मनीस जाका कांय संस्कार आसात जाचे सगळो बॅकग्रावंड बरो आसा. बाकीच्यांक जाल्यार हांव बाकीचे जे पळय आमचे उडाणटप लिडर आहात तांकां हें सोबा येतालें. मनोहर पर्रीकाराक हें म्हज्या बाबतींत इल्लें सोंपलें ना. ताणें यू टर्न बी म्हणटाचे जे केले आरोप आसा तातूंत तथ्य आसा. भाशेच्या बाबतींत ताणें सामको मोठ्यांतलो मोठो आमचो विश्वासघात केल्लो आसा. ताणें आमकां मिटींग आपयली. तो आमच्या भाशा सुरक्षा मंचाच्या मिटिंगेन आयलो सिद्धार्थ भवनात आनी थंय ताणें सांगलें की आपूण ह्या मुद्द्याचेर खंयच कोणा कडेन कॉम्प्रमायज करचो ना म्हणून. ताणें आपल्या बंगल्यार मागीर मुख्यमंत्री जातकच एक मिटींग आपयली जंय उदय मेंबरान सगळे आमचे मालगडे सगळे आशिल्ले. ताणें एक मिटिंगेन थंय तर इतलें उत्स्फूर्तपणान आमकां सांगलें की ह्या विशयाचेर आपल्याक मुख्यमंत्री पद सुद्दां मेळना जाल्यार कोतारान तें सोडपाक तयार आसूं ना भाशा माध्यमाचेर. आमकां इतलो ताणें कॉन्फिडन्स दिलो आनी मागीर दुसरी मिटींग आपय म्हणून सांगलें फायनल करपाक. ती ताणें मिटींग आपयली ना पळय जाल्यार ताणें अकस्मात डिसिजन घेतलें. किशोर पत्रकार म्हणून ह्या एकूण विशया कडेन पळयतना कितें दिसता ह्या दोगींची भुमिका बरोबर आसा की तांणी सरळ भारतीय भाशा सुरक्षा मंच आनी भारतीय जनता पक्ष ह्या दोगी जाणांक आरोपींची पिंजऱ्या व्हरून दवरल्यात? आता कामत बाबान आणि आमच्या एन शिवदास बाबान जे कितें भूमिका आपली मांडली ती त्यांच्या दृश्टीन ही भूमिका बरोबर आसा. कारण त्यांच्यानी सुरवातीपासूनच त्याच भूमिकेशी ठाम रावन ते आतापर्यंत झगडटात. पूण सरकार म्हणून जेन्ना एखादी गोष्ट सरकार म्हणून पळयता तेन्ना त्या गोष्टीक वेगवेगळे कंगोरे असतात. तांची एक गोष्ट बरोबर आसा की निवडणुकी पयलीं भाजपान उघडपणे भारतीय भाषा सुरक्षा मंच किंवा स्थानिक भाषा प्रादेशिक भाषेचे समर्थन केल्लें आणि प्रादेशिक भाशेतूनच MOI मातृभाषेचे माध्यम हेच शिक्षणाचे माध्यम आसचे ही त्यांच्यानी भूमिका घेतलेली. आणि त्या भूमिकेक सत्ता आयल्यानंतर त्यांच्यानी खंय तरी त्या भूमिकेकडे आता तडजोड करपाचो प्रयत्न चलयला हे बरोबर आहा. पूण एक गोष्ट आमच्या लक्षात दवरूंक जाय की ज्या टायमार भाषा माध्यमाचो विशय उरकून आयलो आणि ज्या टायमार आंदोलन सुरू जाल्लें त्या टायमार एक अशी एक विचित्र परिस्थिती तयार जाली की आता परत ह्या भाशे खातीर आमचो समाज दुभंगतलो काय कितें असो एक प्रश्न निर्माण जालो. आणि त्याच दरम्यान निवडणुका आयल्यो. निवडणुका घेवन आणि एक ह्या बाबतीन आणि एक खास उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट अशी की भारतीय जनता पक्षान मातृभाषेचे उघडपणे समर्थन करून सुद्धा अल्पसंख्याक समाज जो आसा जो आता आम्ही म्हणतात की इंग्रजीचे समर्थन करता त्या समाजान सुद्धा भारतीय जनता पक्षाक ह्या फावटी मतदान केलेले स्पष्ट झाला. त्यामुळे हो एक नवीन पेच प्रसंग भारतीय जनता पक्षाच्या माथ्याचेर पडला. तांकां दिसलेले म्हणजे त्यांच्यानी खंय तरी अशी भूमिका घेतलेली की वी कॅन सॉल्व दिस प्रॉब्लेम इफ वी कम इन पॉवर. हातून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाकूय विश्वास दिसलो आणि तांकांय विश्वास दिलो. अशा कोंडीन सरकार फसलेलें आसा. आता हेतून मार्ग कसो काडटलो हो एक वेगळो प्रश्न. पूण तरी म्हाका दिसता की आता सध्या आमी जानेवारी म्हयन्यान आसात. जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील हय 4 महिने उरल्या. जून म्हयन्यान स्कुलां सुरू जातली. त्यामुळे भारतीय भाषा सुरक्षा मंच किंवा गेट वेल सून म्हणटा ते प्रमाणे ह्या येत्या त्या शैक्षणिक वर्षाक सरकारचे धोरण कितें तें निश्चित जावंक जाय. म्हाका दिसता की ह्या 4 महिन्यान कितें तरी हेचेर तोडगो येतलो आणि कितें तरी एक दिशा ठरतली. सरकारा भितर आयलो की तुका कांय गजाली सांबाळून घेवची पडटात. सगळे घटकांचो विचार करचो पडटा आनी तांचो विचार करून निर्णय घेवचो पडटा. ही गजाल तुमी मान्य करून घेवपाक सध्या तयार ना अशी खंय तरी किशोराच्या हातूंतल्यान दिसता की कांय गजाली गव्हर्नमेंट म्हणटा तूं कोणी मतदान केल्लें आसता तुजे आमदार आयिल्ले आसता त्या सगळ्यांचे मत विश्वासाक घेवन तुका निर्णय घेवचो पडटा. तुमी ते समजून घेवपाक तयार ना. हांगा 2 एझम्पशन्स आसात. पयलें एझम्पशन की
क्रिस्तांव समाज इंग्लिशी कडेन आनी हिंदू समाज कोंकणी मराठी कडेन हे ऑलरेडी आमी आमचे तकलेन आमी एसम्पशन करून गेला. आनी हे जे पळय आर्ग्युमेंट आसा की 6 कॅथलीक MLA आसात किंवा क्रिश्चनांनी वोट केला, हाजेर जेन्ना तूं बेस करता तेन्ना हे एसम्पशन आसा की क्रिस्तांव समाज इंग्लिशी कडेन आसा म्हणून. हे एसम्पशन पयली चूक. कारण दोन्ही भाशां खातीर सपोर्टर दोन्ही हातून आसा, रिलिजन आसात. जशी हिंदूत इंग्लिश सपोर्टर आहात तसो कॅथलिकांतूय कोंकणी मराठी सपोर्टर आसात. कोंकणी चड आसा, मराठी एखादी नासूया कोंकणी आसात. म्हणजे ह्या एसम्पशनाचेर मुखार वचप चुकीचें. दुसरें, समाजाच्या सगळ्या घटकाचो जेन्ना विचार करचो पडटा तेन्ना ते निर्णया विरुद्ध जे कोण आसात किंवा जांचे डाउट्स आसात किंवा जे ताचेर भासाभास करपाक सोदता तेय समाजाचेच घटक. बरोबर. म्हणजे तांकां कडे काडून हो निर्णय आपलो आनी तुमी मान्य करपाक जाय ही भुमिका चुकीची. सरकाराची भूमिका आसा की आमी इतले हजाकी चड आनी कोणाक दिनात, नवीन येता ते सगळे आमी मातृभाशेंतल्यान आनी तुगेल्यो प्रादेशीक भाशेंतल्यान सुरू करतात. हें जें कंपल्शन आशिल्लें तें कंपल्शन आमी पुराय केलां. तें तुमी समजून घेवपाक कित्याक तयार नात? जे दिल्यात 130 स्कुलांक ते खंयच्या आदाराचेर दिल्यात? आमचो सरळ प्रश्न. जे दिल्यात ते जस्टिफाय करात. मुखार दिवचे ना म्हणून आमचेर उपकार करिनात. कारण तुमची पॉलिसी ती आसा की मातृभाशेंत जेन्ना तुमी प्रायमरी एज्युकेशन मातृभाशेंत म्हणटात, मुळावें शिक्षण जेन्ना मातृभाशेंत म्हणटात तेन्ना मुखार इंग्लीश स्कुलांक मुळावे शाळांक अनुदान दिवचें ना हें गृहीत. हाजेर तुमी लोकांचे उपकार करिनात. हे जे 130 इश्कॉलांक दिल्या ते खंयच्या आदाराचेर दिला? ताका आधार कांयच ना. शिवदास साहेब, तुमी राजकारणय केलां, तुमकां हें पॉलिटिकल कंपल्शना खातीर सरकारान केलां तेन्ना तांणी सरकाराक समजून घेवपाक जाय अशें दिसना? ना. पळय कितें आसा ना, जेन्ना आमी शिक्षण म्हणटा माध्यम, तातूंतल्यान एक नागरीक घडटा आनी तो नागरीक एक देशाचो आसपाक जाय. जेन्ना देश म्हणटा तेन्ना बाकीचे सगळ्यो ज्यो गजाली म्हणजे देशाभिमान, भाशाभिमान, संस्कृती, आपलो सगळे जे कल्चर, बाकी सगळ्यो ज्यो गजाली ह्या तातूंत आसपावल्यो आसता. आमकां जर भारतीय म्हणून किंवा भारतीय संस्कृती अशें विशय तकलेन जर आमच्या आसत आनी ते शिक्षणांतल्यान भुरग्यांक जर आमकां इंजेक्ट करपाचें जर आसत जाल्यार आमी फक्त वेव्हार पळोवंक शकना. कितें पोट भरता तो, कित्यान हें मेळटा तो, होय एस्पेक्ट जो पळय आसा तो जवळ जवळ 95% आसता. 5% फक्त नोकऱ्याचो बी आसत पोटाचो, पूण म्हजे दृश्टीन 95% हो आसा. म्हणटकच जेन्ना आमी एका समाजाचें जेन्ना चिंतता हांगासर क्रिस्तांव समाज, हो क्रिस्तांव समाज जो आमी कित्याक लागून तरी अपघातान 4.5 वर्सां एक जालो हांगा निर्माण जालो, हांगा नाशिल्लो तो आमच्या मुळा पासून, आमच्या संस्कृता पासून, आमच्या बाकीच्या सगळ्या गजाली पासून हुमटून जेन्ना तो असो वयर सड्यार पडटा. तुम्ही कितें म्हणटात की शिक्षणाच्या बाबतीत सरकाराक पॉलिटिकल कंपल्शन म्हणटा ती गजाल आसूंक शकना? ना, आसूंक शकना. कारण शिक्षणूच हें अशें बाकीच्यो गजाली आसा. शिक्षण ही कशी आसा, आतां गोंयांत सांगता तुमकां की हांव शिक्षक म्हणून हांवें 35 वर्सां काम केलां, डायोसिजनान काम केलां. तातूंत जेन्ना कोंकणींतल्यान भुरगो शिकता किंवा देवनागरींतल्यान भुरगो शिकता किंवा भारतीय हातूंत शिकता, तो भुरगो आमच्या राष्ट्रा कडेन, देशा कडेन, संस्कृती कडेन, आमचे जें कल्चर कितें आसा तांचे कडेन, जावं जें सगळें दायज आहा ताजें मागीर हेरिटेज ताजे कडेन तो लागीं येता, एकरूप येता. हांगासर एका तेंपार हिंदी इन टियर्स म्हणून पत्र येतालीं क्रिस्तांव समाजांतल्या भुरग्यांक हिंदी येनाशिल्ली म्हणून शिकपाक जाय. पूण जेन्ना कोंकणी इंट्रोड्यूस जाली डायोसिजन स्कूल 3rd लँग्वेज म्हणून, आज हिंदी लँग्वेज कंपल्सरी ती काय तुज्यान सोडून वचो, ती आज बरे भशेन शिकतात आनी क्रिस्तांवांची भुरगीं जी पळय पण किशोर म्हाका एक गजाल सांग की तूं जेन्ना 4 म्हयने असं म्हणटा तेन्ना 4 म्हयन्या भितर तोडगो येवप शक्य आसा काय सरकारान ही सामकी स्टॉप गेट अरेंजमेंट केल्या आनी ताजेरच ते परमनंट दवरून तशेंच चलोवपाचो म्हणून विचार चल्ला? प्रमोद, एक गोष्ट ह्या वेळार एका गोष्टीचो एक विचार दवर की जे इंग्लीश समर्थक आसात ह्या एकूण परिस्थितीन, जे इंग्लिशीचे उघडपणे समर्थन करतात की इंग्लिश शूड बी द प्रायमरी लँग्वेज, ते एक गट्ट आसात. आता तुका शिवदास बाबान सांगल्या प्रमाणे शिवदास बाब म्हणटात की ते कोंकणीचे समर्थन करपी ग्रुप फक्त ह्या उद्देशा खातीर ते ह्या आंदोलनात मराठी बरोबर एका मंचाचेर आयले. आंदोलनाचे याच्या व्यासपीठाचे नाव भारतीय भाषा सुरक्षा मंच. कोंकणी आणि मराठी हे दोनूय भारतीय भाषा, पण तेतूनही त्यांचं हे असा की ते कोंकणीचेच समर्थन करतात. फक्त ह्या मुद्द्या खातीर ते म्हणजे ह्या आंदोलनान कोंकणीवादी, मराठीवादी, रोमीवादी असे 3 ग्रुप आसात.